काणयेचें नांव तनकी. बरयणार वल्ली क्वाड्रस आजेकार. सादर करपी ज्योती अल्वारेस, मुंबय. तनकी. फाल्यां फास्काचें फेस्त. आज आलेल्यो असो सणवार. 40 दिसाच्या प्राचितेच्या काळाचो नियाळ करूंक हफ्त्यादी इस्रायलाक गेल्ली मार्सेलम आनी जिल्लीबाई पाटयेवचे वाटेर आसली. कांय थोड्या वरांनी तांणी पावोंकूच जाय. राती फास्क फेस्ताची सरबराय चलोंक आसा. 5 वाचपां पैकी एक वाचप जिल्लीबायन वाचूंक जाय. वर्सां परी हे फावटी निमाण्या ब्रेस्तारा पांय धुवंक मार्सेलान नातल्लो तरी इस्रायलान जेजून शुद्ध केल्ल्या देवळाची भेट करता आसतना सयत मार्सेलमान जिल्लीबाय लागीं हे विशीं उडास काडिल्लो. देवबिरान तिचें कुटुंब म्हूण नांव वेल्लीं मार्सेलम आनी जिल्लीबाय सामिंगेल फिरगजीच्या बगलेन वस्ती करतलीं. मार्सेलम फिरगज मंडळीचो उपाध्यक्ष, वाड्याचो गुरकार, तशेंच फिरगजितांच्या सडतांव मंडळी, गवळीक मंडळी जावं, कॅथोलीक सभा जावं, वैशांतीक भावाची मंडळी वा फिरगज मंडळी सर्वांत मुखेस्त तोच. आनी जिल्लीबाय सयत मोरयेची सोड्यालिटी, स्त्री संघटन आनी हेर संघटनांनी मुखेस्तेन. तांची तेगां भुरगीं सयत फिरगजीन सर्वांच्या वळखेची. मालगडो दुजे आल्तार भुरगो. हर एका फेस्तांनी तोचो आल्तार भुरगो. दुसरो चार्ली, इल्लो पोखरी देखून ताका हर एका संदर्भार मार्सेल वा जिल्लूबायच्यो दडयो घेवन ते प्रकार चलोवंक पडटले. तिसरें शामली. फिरगजीन सयत हर फेस्ता वेळार पयलो मान मेळचो मार्सेलमाक. जावं मानाची वात, मानाची कणशी, मानाची केक. इस्रायलाक वेच्या आदीं एका सांजेर आमोरी जातेस मार्सेलमान आपल्या तेगाय भुरग्यांक आपोवन सांगलें, देवबिरान तिचें घराणें म्हणलें नांव आमचेर तीर जावन उरचें. देखून तुमी सदांय सुखान आसतना मिसाक वचजय. सांजेची आमोरेची गांठ आयकतच करेजमाच्यो कंतगो बुकांतलीं कांतारां गावंक सुरू करीजय. सांजेर आमोरी तेस तशेंच कुर्साची वाट सुकोवंक नजो. तुमकां वेळार जेवंक खावंक सजाची लेत्ती बाय कुमो करतली. देखून तिणें सांगिल्लें तुमी आयकुचें. करेजमान कोणेंच मांस मासली काय नजो. बागेवन शुक्रारा उपास करूंक विसरूचें न्हय. तुमकां वेळ मेळटना वाचोंक म्हणून जायते सांतांचे बूक हाडल्यात. ती सर तुमी वाचिजय. आनी ह्या करेजमान तुमी केल्ली सर बरी कामाची एक पट्टी तयार करून दवरा. तुमचे पैकी जो कोण चड बरी कामां करता ताका इनाम आसतलें. ते इनाम कसलें म्हणून फास्कांच्या फेस्ता दिसा कळयता. मोटव्यान दिल्लो विवर आयकून ते गाय भुरग्यांनी हातांनी आसची कोंतां आपापल्या गळ्यार नेसून बेसांव मागून घेतलीं. वाराड्या म्हणल्यार इस्रायल पूण शेताक एका हफ्त्याची भेट दिवंक 3 म्हयने आदीं तयाराय चलतली. एका ट्रॅव्हल एजन्सीच्या मुखेलपणाखाल विजा, तिकेट, रावची, जेवणाची सर विलेवारी जाल्ली. उतार प्रायर काजर जाल्लो मार्सेलम रिटायर्ड मास्तर, जिल्लीबाय रिटायर्ड टिचर. देखून वाराड्यान तांकां वळखन आसची कोणीय नात. हर एका वर्साच्या व्हडल्या फेस्ताक आयिल्लीं सर मानसयरीं मार्सेलमागेर जेवणाक रावतलीं. थोडे फावटी त्या सयऱ्यांक आपल्या कारार बसून मार्सेलमान पाटी पावयल्लींय आसा. इस्रायलाक गेल्लीं तरी दोगांयची मोत गांवारच आसली. देखून सदांय आपल्या भुरग्यांची जतन काडूंक तीं विसरलीं नात. भुरग्यांच्या जतने सवें फिरगजेच्यो खबऱ्यो सयत हे फावटी मार्सेलमाच्या जाग्यार 12 आपोस्तलांचे पांय धुवचे दिसा कोणाक विंचचें म्हणून विचारतना फिरगज पाद्रेन कैतान सिकेरीक विंचिल्ली खबर आयकून तो देदस्पोर जाल्लो. कैतान खरोच सैतान, राक्षसाक आसतासो जीव. आपूण कंत्राटाक घरा बांदता म्हणून फिरगजेच्या जायत्यांक टोपी दिल्ली गजल मार्सेलमान वारड्यांच्या हर एकल्यांक सांगून सोडलंच. कैतानान आनी त्या सेवरीच्या दुवेक चंगाय आसची गजल गांव जाणा. सर्वां फाटल्यान फुसू फुसू करतात शिवाय मुखल्यान ओडल्यार कोणाची जीब नातली. असल्यांचे पांय धुवचे गी त्या पाद्रेबान.
जिल्लीबाईन सयत आपल्या पतीच्या ताळ्यान आपलो ताळो मेळयलो. दुजेची दिसपट्टी पट्टी लांब आसली. एकांत आपणान केल्ली बरीं कामां तर दुसऱ्यान आपल्या ल्हान भाव भयणीच्यो सुखी. सकाळची मागणी करूंक कोण कितल्यो तडव करून आयलीं, कोण वेळार मिसा गेलीं नात, कोण इगर्जेन हांसलीं, कोणाक कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांनी सवलें, सांजेर आमोरे वेळार कोणें कितल्यो जांबायो काडल्यो, कुर्सा वाटे वेळार कोणें दिंबी घालूंक ना, कोणें करेजमाच्यो कंतिग्यो सारक्यो सांगूंक नात. सकट त्या पट्ट्यान विवर आसलो. इस्रायलांतली पाटी येवन मार्सेलाम आनी जिल्लूबाई घरा पाटी पावल्ली. मार्सेलामान पयलें इस्रायलाचो कुरीस आल्तारेर सडयलो. तशेंच व्हड सयत गोंत त्या आल्तारीचेर उमकळयलें. थोड्यो कडतिल्यो आदमेन आनी हेर ल्हान इमाज्यो आल्तारीचेर सडयल्यो. पयणाची पुरासण काडटस भुरग्यांची कितल्यांची तणकी सुरू केलीस. दुजेची सविस्तार पट्टी वाचून मार्सेलामान चार्लीक आपोवन विचारलें, तुवें करेजमान मास मसली केली? सदांय मिसा गेलो नाय, आमोरी तेस मुळी नाय, कुमसा जालो नाय, बगार सेजाच्या अनुभवर्तीगेर पिडेस्तांक आस्पत्रेक व्हरून गेलोय, रेतिरेक गेलो नाय, बगार दिसभर त्या प्रायस्तांच्या आश्रमात वचून बसलोय, सैऱ्यांगर गेलो नाय, पूण जैलाक बेटो दिलोय, उपास सुकयलोय आनी घरचें जेवण व्हरून रस्त्या वयल्या अनाथ पेट्यांक वयलें, कुर्सा वाटे गेलो नाय, बगार पोर्टिकोंतल्या गुळांताच्या किरांक सुटका दिवयली. सांग, तुका ह्या विशीं कितें सांगूंक आसा? खंय आसा तुजी पट्टी? चार्लेन कसलीच पट्टी तयार करूंक नातली, देखून हळटार आपल्या तणकेक तो आयतो जातलो. देव बरें करूं.